कोंकण्यांतल्या घराघरांनी शिराशिरांनी गांवची कोगोळ कोंकण कोगोळ विल्फी रबंबस कोंकणी संगीत क्षेत्रांत एक अप्रतिम नांव। हांव वॉल्टर नंदलिके टीव्ही दायजी वर्ल्डा खातीर तशेंच दायजी दुबय हांचे तर्फेन येवन पावलां विल्फी रबंबसाच्या घरा ताची आनी तशेंच ताच्या संगीत कुटुंबाची एक खास भेट करचे खातीर। संगीत आमच्या घरांत आसलें तसलें एक वातावरण आसलें। म्हजो भाऊ तो अशें आपरूपशीं पदां घडतालो, म्हजी माय सिंग करताली, म्हजी भयणी म्हज्या भाव भयणी बरा त्या वेळार ड्रामाचें बरा कोंकणी नाटक सभेच्या ड्रामाचें बरा पिशें आसलें आनी त्या ड्रामागेचें तो बूक हाडचो आनी ती पदां घरांत सिंग करचीं। त्या वेळार हांव धाकटो, हांव घरांत निमाणो सांगात आसय आमी एक आदी मस्त घरांनी आसली ती संवय। मागणें जाल्या उपरांत गितां म्हणची, ताच्या उपरांत एक दोन गितां जाल्या उपरांत सगळ्यांनी बसून सांगाता पदां म्हणची। असलें एक आमच्या घरांत आसलें। आमी ह्या घरांत न्ही आदल्या घरांत आसतना हांव चिंतां तशें तें पदांचें तें संगिताचें तशें म्हाका म्हज्या हातूंत आयिल्लें नासतलें। 8-9 वर्सांचो जाताना हांव एकलोच असो सिंग करतालो, म्हज्या इतल्याक सिंग करतालो, सगळीं पदां म्हणटालो, तशें बरें जालें। मागीर ती सोडेलिटीक दिकल्या उपरांत थंय अवकाश आसताले न्ही कले सोडेलिटीच्या कार्यांक हांव सिंग करता तें पळोवन पाद्र्याबान म्हाका तुजे कलेक पद दवरया असले बरें अवकाश मेळ्ळे। मागीर ताची वाडावळ जाली अशें। पूण म्हाका उत्तेजन घरांत सकाळां घरांत गावपी जाल्ल्यान म्हजो बाबी सिंग करतालो, मळयाडी बरो ताळो आसलो ताका। म्हजी माय बरी सिंग करताली, म्हज्या मांयचे ते एक जण भाऊ आनी जाय दोन त्या वेळार बरे नांवेल्ले गावपी ट्रियो म्हणटाले ते जुके मेंडीस, जुजे मेंडीस, आंतोनी मेंडीस। त्या वेळार तांणी त्या गाणी सांगाता मेळोन पदां म्हणची त्या वेळार बरे फेमस जाल्ले ते। तशें जाल्ल्यान म्हाका तें गायन करचें म्हणलें एक म्हाका एक ताचें एक म्हाका बगूं ना ते दाळा हांव तेंच म्हणजे कसं काण येता तशें म्हण बगूं ना, पूण संगीत एक पिशेंशें लागलें म्हाका तशें। तशें हांव गायन करतां, हांव पदां म्हणटां तें कोत्ता आसून म्हाका खंयच्या तल्या संदर्भांनी एक कांय घरांत कालीन जाताना तूं एक पद म्हण तसले बरो अवकाश मेळ्ळे। तशें हांव चिंतां ती सुरवात एक तशें। पूण त्या वेळार हांव पदां बरयतां, म्हाका कितें त्या खंयचेय एक कारण एका उद्देशान सुरू केल्लें न्ही, म्हाका पदां बरया एक हांवें घडयेत म्हूण म्हाका बगलें तशी सुरवेची 3-4 पदां तयार जालीं आनी हांव तें म्हाका म्हणून अवकाशय मेळटाले न्ही। तें कोणें तयार केल्लें म्हणटाना हांवें तयार केल्लें, अरे तूं पदांय बरयताय म्हणटाना पाद्र्याबान ते विशय तांकां कळून सोडेलिटीच्या नाटकाक दुसरीं पदां बराय कित्याक आमचोच गटा न्ही तो घडोवन दी अशें म्हण सांगून म्हाका तसले अवकाश मुखार मेळ्ळे ते। आनी बिलकूल हांवें चिंतो ना, म्हाका तीच लायन हांव धरीन आनी तूंच वसान म्हणलें म्हज्या मतीक त्या वेळार तितली चिंत एक सकत नासली, पूण म्हाका तें बगूं ना त्या वेळार। मागीर अशें जालें नांव जालें इल्लेशें, फिरगेच्या भायर म्हाका आपोवंक सुरू केलें। मागीर म्हजो सगळो वेळ असो ताच्या फाटल्यानच गेलो। तें म्हळ्यार काजार आमीच जाता म्हणलें म्हज्या घरच्यांक गोत आसलें। म्हज्या ग्रुपांत आसली मिना 1964 जॉयन जाल्ली ती। आमी काजार जाता म्हणलें आमी चिंतलें आनी घरच्यांक कितें खबर आसली, पूण हांव काजार जावंक 2 फावटी आमी आलोचन केल्या आनी तारीख सयत आमी अनावंस केल्या स्टेजीचेर आमच्या काजार पद सयत म्हणलें हांवें 1960 आनी 8 इसवेच्या ऑक्टोबराच्या 20 तारखेर तिसऱ्या आयतारा आमचें काजार म्हण। आनी हें सॉंग मुंबय आनी बरो शो जाताना बरो धैर्यान म्हणलें, म्हळ्यार नाल्यार इतली सावार आसली आमकां केदां जाला तुमचें काजार, ताका जाप दिवंक म्हणल्यार वरी म्हळ्यार जातलें खंयच्यान एकठांय जातले पयशे म्हण, पूण सादीच जावना। आतां त्या वेळार एक इल्ले पयशे जाय जे आसले हातांत तितले पयशे एकठांय जावनात। तशें त्या वेळार जावना हांव मस्त तेजो सुरू आसलो, तेच्या घरांतल्यान चड वताय आसली म्हाका बेगीन जायचें ताका प्राय जावन येता अशें। मागीर हांवें चिंतलें
हे म्हणजे बरी साधन हांव करना म्हणटा वाटी मतींत जावचें ना करना म्हणून चिंतलें त्या वेळार भावान वेळार म्हणल्यार बरी म्हाका म्हणलें हाडे तुवें काम केल्ल्या शिवाय तुका कांय करूंक जायना तुका एकूच ती जाय तुवें काम करीत तें म्हजे कडेन मात न्ही ताचे कडेन वचून म्हणून तूं ताचे लागींच काजार जा पूण तो एक कायमाचें एक काम करून दी आनी हें संगीत ताचें पार्ट टायम जावन करून दी तितलें जाल्ल्या करी ताचे कडेन काजार जायनाका म्हण ताचे कडेन मिना कडेन वचून सांगलां पूण तें साद जावना काजार हांव काजार जालो काजार जाल्ली गजाली ती काणी लांब आसा तें फादर विल्ली आसलो फादर विल्यम डिसिल्वा ताणें एक आलोचन दिली म्हाका तूं एक काम कर तुवें घडली इतलीं पदां आसात त्याच वेळार जेन्ना 1959 जावन 69 म्हणसर हे 10 वर्सांनी 500 वयर पदां म्हजे कडेन तयार जाल्लीं म्हळ्यार नाटकाक ड्रामाक केल्लीं आनी बरं आनी तातूंत मस्त पॉप्युलर जाल्लीं पदां आमच्या ओन ताळ्याची कोंकणी ती पदां तूं बुकार रुपार परगट करशी जाल्यार ताका डिमांड आसतलें म्हूण ताणें आलोचन दिली म्हाकाय वय म्हण बगलें आनी हांवें तांतलीं 150 पदां विसून पाद्राबाग दिल्लीं तें प्रिंट करची जबाबदारी ताणेंच गेली कुड्याल बेलां आनी तें भारी एक विशय जालें कित्याक म्हळ्यार बूक तयार जावन एका म्हयन्या भितर पुरा कॉपीज विकून गेल्यो तें म्हाका एक भारी एक आदार जालें तेजे नोव्हेंबरान बूक आउट केल्लें आमी डिसेंबरान परतून दुसरो छापा काडलो दुसऱ्या छापा काडटाना त्या जेरुजाच्या ताणें म्हाका एडवान्स दिले आनी जाय तितले पयशे म्हळ्यार म्हाका एक काजार जावंक कितें जाय तितले पयशे 5-6 हजार रुपया म्हणजे आतां एकठांय दिले सांगात म्हणजे मतींत एक सुमार वर्सांची आलोचन आसली कशी म्हळ्यार तरणाट्यांचो एक पंगड करीची आनी नायटाची एक तांतूं बदलावण हाडणें तांतूं अभिनयन संगीत आनी काणी हे काणी ताका प्रत्येक अभिनयन आनी तें संगीत उट्ट घालून संगीत नाटक म्हण न्ही पूण ते तिनी म्हजे कडेन ते आसा तो प्लॉट ही म्हज्या मतींत जावनूच आसा नुस्तें तेंपाचो तसलें एक करीचें आनी एक खंय सगळें साद आसा तो थंय पंगड वरीचें आनी तसल्या नमनाचें एक प्रदर्शन करीचें इल्लीशी बदलावणां तूं हांव चिंततां खंयच्या म्हयन्यांत म्हाका सांगूंक आसना एका राती डिसेंबरांत राती फोन आयिल्लें दुबयतावन आनी केदाळय मीना उठून येता त्या दिसा मीना न्हीद पडली हांव ताका दुसरें नाका म्हणून एकदम येवन फोन काडलें फोन काडटाना हेमाचार्य उलयता कसो आई अशें जालें एक खबर आसा तुका हाची दायजी प्रशस्ती हांव तुजी प्रशस्ती तुका मेळटा म्हाका एकदम काल आयकता हांव म्हणल्यार बरी बगलें वय गे म्हळ्यार मागीर एपडीच्यासून तोच जालो पूण तक्षण हांवें म्हज्या मतीक गेलें म्हाका तुगे दुबाव जालो हो तमाशे की कांय म्हळ्यार म्हाका कोत्ता फाटल्या वर्सांनी तें साहित्यीक दितात कोंकणी बऱ्यो काणयो बरयतल्यांक कादंबरी बरयतल्यांक तें मेळटा तें म्हाका कोत्त आसा आतां तातूंत त्या पंगडांतूं हांव कसो येता म्हण सांगून म्हाका एक गडयेक बगलें आनी मागीर हांवें तशें विचारलें ताचेर ना तुवें घडची पदां तांतलें साहित्य आमी लेखाक धरलां म्हाका तितलें समाधान जावना तातूंत ताच्या जापीन मागीर मेल्विन रॉड्रिगस मुखार आयलो ताणें म्हणलें तें आमी मस्त रितीन बरयलां आनी सडान तकल्या अभिप्राय दिल्या म्हाका मागीर ताचे उपरांत उरतो संतोश जालो तें ताणें एटलिस्ट पदां म्हणून सांगून एक विंगड आसलें तें आतां साहित्याच्या मट्टाक तांणी लेखाक धरलें तो व्हरतो संतोश म्हाका आनी मुसतना तूं ताणें सांगलें अशें मस्त मिटिंगां जाली ह्या खातीर कडेक तुजें नांव मुखार आयिल्लें अशें म्हणून हें आयकून बरी संतोश जालो पूण काजार जावन आमी 13 वर्सां म्हणसर तें तितलें मस्त विशेष संतोश आमकां ना आमच्या लायफान ताच्या उपरांतले पुरो आमकां आतां आमी मस्त आंतो आसा खुशेन आसा आनी समाधान आसा आमकां आमच्या लायफान म्युजीक लायफान पूण ते मस्त 13 वर्सांची घडीत मात आमच्या मस्त कडू अनुभव आमकां जाला मस्त पूण आमच्या भितर केले तुटा पडना पूण बायलां सांगता पुरा मस्त आमच्या जिवनाक लागू जाल्लें पुरा तें मस्त घडीत घडोवन आसा आसलें ल्हानपण म्हाका कांय तशें बगलें ना म्हळ्यार म्हजी मोत तितली स्टडी नासली पूण वय म्हजें ग्रॅज्युएशन जातस ताच्या उपरांत
सिंगिंगाच्या ग्रुपान हांव डॅडी वाडटा आसतना मस्तपुटी म्हाका बगले आसा की हांवें कंटिन्यू करीजे पूण फूल टायम कंटिन्यू करीजे की या पार्ट टायम कंटिन्यू करीजे की म्हण तांतूय हांव स्टडी नातलो पूण मागीर म्हाका इतली इंट्रस्ट लागली की सिंगिंगाची म्युजिकाची हांवें डिसायड केलें वय पयलें म्हाका म्हज्या कामाच्या विशयान मस्त चिंतूंक आसा म्हजो फुडार पळोवंक आसा पूण आजच्या वट्टू खंडीत जावन हांव म्हज्या म्युजिकाच्या लायनीर कंटिन्यू करतलो डॅडीची सुमार घडली सॉंग्स आसात आनी थोडी सॉंग्स अशी आसात जी खंयची वॉल्युमान नात आमच्या थोड्या सॉंग्साचे ट्यून्स नात ते पुरा ओट्टूक करून ताका समज बरो टायम येताना म्हजेच म्हणले अशे स्टेजीस शोज करून परफॉर्म करून कंटिन्यू करतलो म्हूण डॅडी बरीच कंपोज करीजे आनी डॅडी बरीच नांव करीजे म्हूण म्हाका मस्तपुटी बगले आसा पूण म्हाका तसो त्या नमण्यार सॉंग्स त्या नमण्यार डॅडी बरी कंपोजींग करूंक आज मुसर जावना पूण वय म्हाका मस्त जाणांनी सांगतना मस्त खुशी जाता तुवें सिंग केलें इल्लें डॅडी बरी जाता म्हूण तातूंत म्हाका मस्त सॅटिस्फाय जाता एटलिस्ट इन केस अशें जायना जाल्यार तशें म्हणी करता म्हूण पूण हांव अशें म्हणना हांव ट्राय करता मात कंपोज करूंक डॅडी बरीच शोज करून ट्राय करता डॅडीचें नांव व्हरूंक पळयता ल्हानपणायर तावन म्हजी मम्मी मस्त कोंकणी सिंगिंगान मस्त इंट्रस्ट जाली म्हज्या मम्मीक मम्मी मस्त पप्पाचे सॉंग्स आयकताली हांव ल्हान आसतना म्हजी मम्मीची बहीण आतां सरल्या ती तिणें मस्त आयकूंचे आहलें पप्पाची सॉंगां थंय तावन हांवें तें इल्लीं ट्युनां हांवें आयकून इल्लीं सिंग करचें ताचे वट्ट जालें मागीर ल्हान तावन एक आशा आहली की हांवें विल्फी नायटांत एक पटी म्हणी सिंग करीजे म्हण मस्त आशा आली मात ते म्हळ्यार आमी बॉम्बे बॉर्न एंड बॉट अप आनी इंग्लीश चड आहलें इंग्लिशाक चड म्हत्व दितात बॉम्बेंत मात आमच्या घरा कोंकणींत उलयतात मम्मी डॅडी म्हजी भयण म्हज्या भयणींनी मस्त सपोर्ट दिल्लो कोंकणींत सिंग करूंक देखून तें थंय थावन वाडून आयिल्लें म्हाका की एक सिंगिंगांत म्हाका इंट्रस्ट आसा वॉयस आसा वय मात थंय थावन इल्लें वाडून आयिल्लें मम्मीन म्हणलें एक पटी आमी मँगलोर आयिल्ले त्या दाडा विल्फी अंकलाच्या घरा या आनी आमी एक पटी पळया म्हण एक पटी आयिल्ले आमी 2002 ऑक्टोबर जुनांत मावडास आसा आनी हांव पयले पटी मेळ्ळी आनी आमचो एक शो जाल्लो ऑक्टोबर 2002 ताचे उपरांत ती इंट्रस्ट वाडूनच गेली आनी कशें म्हणी करून सिंगिंगांत इल्लें कॉयरांत आनी इंट्रस्ट आहल्यान हांव जालें तें सिंगींग 2002 शोआ त्या दाडा विश्वासाची वळख जाली मात त्या दाडा केदां मनान चिंतून नातलें की हांव ह्या घरांत सून जावन येतली म्हणून देवानच निर्मिल्लें तें आनी जालें तें आनी आज ह्या घरांत पावून म्हाका मस्त संतोश आसा म्हाका तित मोग आनी मायपास आसा म्हज्या मम्मीन आनी डॅडीन दिल्लो मम्मी आनी डॅडी तावन विना तावन भौजी तावन भुरग्यां तावन विश्वासा तावन म्हाका मस्त संतोश आसा que foi uma boa